भितो या जावया आमचो यादनीक भितो सोता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादनीक भितो सोता आमी सगळीं येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या मिसाच्या इंतेसां खातीर मागतना खेरीत भाशेन ह्या कोवीड दुयेंसाक लागून तळमळटल्या आमच्या भाव भयणां खातीर मागुया. पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां बेगीनूच पेकोवणेचो हात लावंक आनी बरी भलायकी फाव करूंक आनी हो पिडा रोग पयस सरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तेच भाशेन आमचे घोराबे, आमचे फामिली देवाच्या हातांत घालुया. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी एकठांय आसां, आमचे घोराबे एकवटान मोगान समजिकायेन भरूंक, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या उजवाडान जाणवायेन भरूंक आमी देवा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांचांक वारमारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. पास्कांच्या आतोळ्यांत आमी आसां, देवाची तुस्त ह्या वेळार आमी उच्चारुया. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार कोत्ता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमचे इंतेसां, आमच्यो फामिल्यो जी कोण पिडेंत आसात, जी कोण पिडेंत आसलेल्यांची सेवा करतात, सगळ्यांक देवाच्या हातांत घालुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच तीर बावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो तो मनीस पेद्रू आनी जोवाची पाट सोडिनासलो. इतल्यान म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक ताजे वाटेन
सालोमावाच्या मुळ्ळल्या दारवोट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाजे विशीं कित्याक अजाप जाता? ओ कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावूनच आसा? आमी आमचे खाशा पदवीन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जॅकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ दिवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, भावा भयणांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशी परतून येयात. हें परी तुमची पातकां बोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काल येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशक्ताक मुनगे जेजू तो तुमचेशी पाठयतलो, कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडीन देवान परगट केला. तो सगल्या वस्तूचे नवसरणेचो काल येपर्यंत जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर मोजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चिंतान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका परजेंतलो भायरावचो. कोरिंथ साम्युएला तावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच तीं प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराची दायजी. कित्याक एब्राहामाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वीचेर सगल्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचे उतर हे आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड नांव तुजें. म्हणुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर
कितले व्हडते नांव तुजें. सुरेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावाचो पूत कोण तुवेंच ताची पोरवा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडते नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताजे माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोला दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडते नांव तुजें. मेंढऱ्यां गोरवां रानांतली सावजां पोरयान हेणे तेणेन उपतोली वाऱ्यावेली सुकणी आनी उदकान फिरतोली दोर्यांतली मासली सगल्याच ताजे आधीन केल्या. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडते नांव तुजें. उबी रावया. Soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोरेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. एमावस आतावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ते समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात. म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा. आनी तांणी ताका भाजलोले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उगटी केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसालेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भाव भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां एमावसांतावन हे शीस येतात जाणी जेजूक पळयलोलो ते आपलो अनुभव ह्या दुसऱ्या शिसांक दितात. आनी हे शीस भियेतात, उचामळ जातात, कितें चिंतचें तें तांकां गमोना दुबावतात. त्या वेळार जेजू थंयसर येता. पूण तरी आसतना जेजूक ते वळखनात, तो भूत म्हूण सजमतात, भियेतात. तेन्ना जेजू तांची भिरांत पयस कोत्ता. भियो नाकात म्हणटात, हांव तो, म्हाका सांसपून पळयात, म्हाका 8 मास आसा ते भाशेन भुताक आसोना, हांवूच तो. तुमचे लागीं कितें खावंक आसा जाल्यार दियात, मासळेचो कुडको तो खाता. आनी तांकां आस्वासन दिता की आपुणूच तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. आनी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळयोवन प्रितीच्या भाव भयणांनो ते तोटाकतात, अजापवंत जातात. पूण जेजू तांकां आनीक एक संदेश दिता. जें कितें भाकणारांनी प्रवादांनी बरयलोलें तें शार्ती पावोंक जाय आसलें. आपणें कोश्ट मरण सोसूंक जाय आसलें, तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक जाय आसलें. पूण तितल्यानूच सोंपना. आतां गरजेचें म्हणटा तें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी त्या शिसांनी आनी आतां आमी गोवाय दिवंक गरज. आनी कशे तरेन पयले सुवातेर जिवीत बदलून आनी पातकांचें भोगसणें घेवन जिवीत बदलून दुसऱ्यांकूय तेंच करूंक आपोवंक. एके तरेन आमी अजाप जाता जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण, पूण ते अजापाची फळां कशीं आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय जेन्ना आमचें जिवीत बदलता आनी ह्याच जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी गोवाय दिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो संदेश जेजू आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत आमकां दिता. The disciples marvel at the resurrection of Christ, at the sight of resurrected Christ. But Jesus gives them the message that it would be much more marvelous if you encounter this resurrected Christ. Change yourself, change your life, and give witness to Him who is resurrected to the ends of the world. And that is the message that He gives to each one of us. Let us not just marvel at the resurrected Christ, but let us make our life marvelous by changing it according to His word. भेटवणेच्या वेळार आमचे सूख दूख हो पिडा रोग पिडेंत आसलोलीं सगल्यांक आमचे घराबे सगल्यांक देवाच्या हातान घालुया आनी हे भेटवणेंत वांटो घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाच्या बापा,
हे पास्क परबे सोमयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आमा सोमेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सुम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. किरीत भाशेन दोग आमचे यादनीक सोंपल्यात, तांचे खातीर आमी मागुया. देवान तांकां सर्गींचें सूख फाव करूंक. जाणटे पिरायेर ते सोंपल्यात, हो देवा लागीं मागुया तांकां पुनर्जीवन जाल्या जेजूची जिवीत, नवें जिवीत तांकां फाव जावं. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची, आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगादी, बागेवन सुजातीचो पोती, बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवोन दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटाना पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूक आमी अनुभवंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक ताका मानता ते परीन तें करून ताचेच गोवाय आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. Let us pray that we may transform our lives by encountering the risen Christ and be witness to the risen Christ in our day-to-day life. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रिदेच्या भाव भयणानो, ह्या वेळार जेजूक म्हज्या काळजान घेताना ओत्मीक मागणें तुमी करचें. जेजूक ओत्मीक तायेन तुमच्या काळजांत घेवंक. जेन्ना हांव ह्या जेजूक घेतलो आमी सगळीं एकूच कूड म्हूण आमी सोत मानुया. जेजूचीच एकूच कूड म्हणटच जेजूक हांव शेवता तेन्ना भावार्थान जर तर तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत येवकार दिलो तो तुमच्या काळजांत येतलो. Let us pray the spiritual communion prayer that Jesus may enter our hearts as I would receive him in my heart. Moche kuri rokta kushi dado sayat moche cheunang keyat baboin kushi bosat moche kuri rokta kushi dado sayat Jesu jivitu je zaudi jivitam je Jesu Zavdi jivita
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिले. ह्या भोव उमळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. जेजू आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रिती हादिव सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड. जेजू आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रिती हादिव सोल्या mogac munchaci